नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. संघटनांच्या राजकारणाक लागून खेळगड्यांचेर जाता परिणाम. मंत्री गोविंद गावडेन खेळा संघटनाक काडले उजरावन. दिवचलच्या सरवण वाठारांतल्या देवळात जाली चोरी. देऊळ फोडून देवीचे अलंकार आणि मुकुट फारायले. फुडलो तपास सुरू. म्हापशे बस स्टँडावयल्या झोपडपट्ट्याचेर जातली खर कारवाय. आमदार जोशुआ डिसोजाची शिटकावणी. पक्षा खातीर निस्वार्थीपणान काम केल्ल्यानूच जावपाक शकलो खासदार, सांगता राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे. राजकीय फुडाऱ्यांच्या फाटल्यान धावपा खातीर तयार करूं नाकात. आप मजत गट. मंत्री सुभाष फळदेसायाचे बायलांक आवाहन. म्हापशे पुलिशेन उखल्ल्यो बाजारात पार्क केल्ल्यो बेवारस गाडयो. पार्किंगेचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून केली कारवाय. आता पळयात खबरो विस्तारांत. गोंयची भुरगीं खेळा मळार बरी कामगिरी करना म्हणून खेळा मंत्री गोविंद गावडे खेळा संघटनाक तासून उडयला. खेळा संघटनांनी राजकारण चलता. फक्त व्हडल्या पदांचेर बसपा खातीर राजकारण चलता. देखून खेळगड्यांचो फुडार पिड्ड्यार जाता. सरकार फावो ती मजत करपाक तयार आसा, पूण समाज खेळगड्यांक पिडपाचो यत्न चल्ला आसत जाल्यार त्या खेळगड्यान खेळा खात्या कडेन कागाळ करची. ताचेर वेगळेच कारवाय जातली. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन शिटकावणी दिल्या. तशेंच साधन सुविधा ना म्हणून खेळगड्यांनी कारणां सांगची न्ही. स्वताची जिद्द आनी आत्मविश्वासाचेर खेळगड्यांनी फुडें वचचें असो उलो गावडेन खेळगड्यांक मारला. गोंय खेळा प्राधिकरणान राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळा मळार तशेंच बर्लिन स्पेशल ऑलिंपिक्सात मेडलां जिखून नामना मेळिल्ल्या खेळगड्यांचो भोवमान घडोवन हाडलो. खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी तांकां रोख इनामां भेटयली. बर्लिन ऑलिंपिक्सात भांगरा पदक जिखिल्ल्या खेळगड्यांक 5 लाख, रौप्य पदक जिखिल्ल्या खेळगड्यांक 2 लाख जाल्यार कांस्य पदक जिखिल्ल्या खेळगड्यांक 1 लाख रुपया इनाम भेटयले. विधानसभेत ही इनामां चवथी पयली भेटोवपाचें आश्वासन दिल्ले. आयज त्या आश्वासनांची पूर्तता जाल्या. म्हाका दिसता गोंयांत पयलेच फावट आनी गोंयकारांचो आशिर्वाद गोंयकारांच्या प्रेमा भितर आज राष्ट्रीय खेळ आज जाता. ऑक्टोबराच्या 25 तारीख ते नोव्हेंबराच्या 9 तारखेपर्यंत जातलो. आणि असो तरेचो एक ऑपॉर्च्युनिटी, गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी, ज्या सगळ्या जे डिसिप्लिन्स तुम्ही आज खेळटात तांकां म्हाका दिसता पयलो आमकां अवघ्या 6 ते 7 डिसिप्लिना भितर आमकां खंयच्या एका नॅशनल स्पर्धेक आमकां भाग घेवपाक मेळटा. आमच्या आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एक निर्णय घेतलो. हांवें ताका सांगले की आमकां सगळ्यात डिसिप्लिनाक भितर आमकां पार्टिसिपेट करपाक जाय, कारण हे आमचे गोंयचे खेळा भितर एक उर्बा देणारे एक पावला जावन आसा. आणि म्हणूनच आज ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी निर्णय घेता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की आमी खेळगड्यां खातीर कांय कमी करपाना. काही गोष्टी असोसिएशन्स जे आसात, बरेचशे जाणांक राजकारण येवचना, पण हे राजकारण हे त्या खेळाडूक बरबादी कडेन व्हरणारे आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो, हांव कठोर शब्द उलयता. कठोर शब्द इतलेच खातीर उलयता की म्हज्या एकाय खेळगड्याचे जीवन जे आसा, ते खेळाडू वृत्ती जी आसा ताका कसलीच तरेचो कलंक लागपाक जायना. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान खडकर शब्दान ह्या सगळ्या ज्या पोझिशना खातीर आज चलतात पयली तांच्या खातीर हांव उलयता. म्हणून हांव इतलेंच सांगतलो की म्हजो प्रत्येक गोंयचो खेळगडो पण राज्या खातीरूच न्ही तर देशा खातीर खेळप हे पयले प्राधान्य जावन आसा. कोण तरी राजकीय रस्सी खेच करता. हांवूय खरं म्हळ्यार एक राजकारणी, पण म्हजे पिंड जे जाल्ले आसता समाजकारणांतल्यान जाल्ले आसात आणि त्याच खेळाडू वृत्तीच्यानूच निर्माण जाल्ले आसात. खेळ म्हळ्यार कितें आसा तें म्हाकाय खबर आसा. म्हणूनच तुमकां मुखार वचपा खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसतलो, गोंय सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आमी पळयतात की एखादे वेळी खूप हुशार अकॅडमिकली कोण बरो हुशार आसा तो सायंटिस्ट जाता, पण सायंटिस्टाचें नाव कोणाच्या तोंडार उरना.
पण स्पोर्ट्सान भितर जर चमक दाखयले जर जायत आयज तुमचे भितर आशिल्ले सगळे आमकां सगळे टिमीचे खंयची ऑस्ट्रेलिया टीम आसतली, न्यूझीलंड आसतली, श्रीलंका आसतली, सगळ्यांचे स्पोर्ट्स पर्सनलांचे नाव आमच्या तोंडार आसता, फुटबॉलारांचे नाव आमच्या तोंडार आसता. म्हणून स्पोर्ट्स हो आमकां सगळ्यांक आवडटा आणि ह्या स्पोर्ट्सान भितर तुम्ही विशेष कामगिरी केल्ली आसा म्हणून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तुमकां हे अभिनंदन केल्लें आसा आणि कॅश अवॉर्ड्स दिल्ले आसात. हातूंतल्यान तुमचे भितर एक नवी स्फूर्ती, नवी चेतना, नवी प्रेरणा निर्माण जावपाक जाय आणि तुमचे भितर तुमच्या कामगिरी भितर खूप प्रगती जावपाक जाय हो उद्देश दवरून गोंयच्या सरकारान आणि क्रीडा मंत्र्यांनी हो एक नवो उपक्रम केल्लो आसा. आणि आयज एखादे वेळ तुमकां उशिरा सांगले जायत पूण मुख्यमंत्र्यांचो आदेश आशिल्लो की जी अवॉर्ड्स आसात, कॅश प्राइजीस आसात, गणेश चतुर्थीच्या पयलीं आमी तांकां दिवपाक जाय जाणे करून आमचो फेस्टिवल मोठ्या उमेदीन आनीकूय वतलो. हाचे खातीर ही अवॉर्ड्स तुमकां दिल्ली आसात. आमी पळयतात की आतां अनेक ग्रुपांनी आयले. ज्या वेळा वयल्यान गोविंद गावडे हांणी ह्या डिपार्टमेंटाची जबाबदारी सांबाळ्ळी, हांवें पळयलां की म्हज्या सांगे सारक्या भितरल्या गांवांत पसून ज्या जाग्यार स्पोर्ट्साच्यो ग्राउंड आसतले, ती जिम आसतले, हातून भितर अनेक सुदारणा हाडल्यो आणि तातूंतल्यान स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीक मुखार फॅसिलिटीज दिल्यो आणि तांकां मुखार येवपाक यत्न केलो. म्हणूनच आयज आमी सामके यंग टॅलेंटेड भुरग्यांचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो तांचो उद्देश आसा, जातूंतल्यान ते बरे खेळगडी जावपाक शकतात. We have all that talent, we have all that potential, we have all that caliber, we have all that creativity. We can emerge as a good sports person provided if infrastructure is provided, coaching is provided. It's because of that the sports minister is taking keen interest in developing the sports personnel. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या सरवण गावातले श्री सातेरी देवीचे देऊळ फोडपाची घडणूक घडल्या. चोरांनी देऊळ फोडून देवीच्या आंगावयले अलंकार आणि कुशीकच्या घुमटावयले मुकुट मेळून लाखा परस चड किमतीचो मालवज फारायल्ल्याचो अदमास आसा. दिवचल पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात. हांव सध्या दिवचल मालातल्या सरवण गावातल्या श्री सातेरी देवीच्या देवळा कडेन आसा. हे देऊळ फोडपाचो प्रकार घडला. चोरांनी हे देऊळ केन्ना फोडले ते विशीं अजून माहिती स्पष्ट जावंक ना. मात काल राती हे देऊळ फोडला आसूं येता असो अदमास आसा. चोरांनी देवळाचे मुख्य दार फोडून देवीच्या आंगावयली भांगराची नथ आनी हेर अलंकार तशेंच देवळा कुशीक आशिल्ल्या घुमट्या वयले चांदीचे मुकुट फारोवपाचो प्रकार घडला. देवळांत बसयल्ली CCTV कॅमेराय ते सुवातेचेर सध्या ना. ताका लागून ही CCTV चोरांनी चोरला आसूं येता असो अदमास आसा. फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यानच हे देऊळ फोडून सुमार 1 लाखा परस चड किमतीचो मालवज फारायल्लो. परत ह्या देवळात चोरी जाल्ल्यान गावात खळबळ माजल्या. हे विशीं देवस्थान समितीन दिवचल पुलिसेक कागाळ केले उपरांत पुलिसेन घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो. पुलीस फुडलो तपास करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. म्हापशा बस स्टँडाचेर बिगर गोंयकारांच्या वाडपी झोपडपट्ट्यांचेर बेगीनूच कारवाय जातली. कदम महामंडळाक तशी सुचोवणी दिल्ली आसा अशी माहिती म्हापशेचो आमदार आनी उपसभापती जोशुआ डिसुजान दिली. चवथी कडेन बस स्टँडाची ही सुवात पार्किंगे खातीर वापरतले अशेंय जोशुआन सांगलें. These are traditional people, traditional squatters, not traditional in any other sense, traditional squatters. ते मडगांवच्यान म्हापसा येता, म्हापसासान पणजे वयता, पणजेच्यान परत फोंड्या वयता, ते भोंवत आसता सगळे कडेन. I have instructed PI as well as the chairperson of Mapsa Municipal Council along with the CO to clear that area. Council has also taken a resolution की थंय चवथीक खातीर पार्किंग करचें म्हणून. I think that note, that resolution has gone to KTCL and they are undertaking parking in that area for the Ganesh festival. So that parking will continue further on till the bus stand movement takes place. 2012 ह्या वर्सा म्हाका तिकेट न्हयकारली. सुरवातीक आपल्याक वायट दिसलें पूण उपरांत आपूण पक्षा खातीर काम करीत रावलो. मनोहर पर्रीकाराच्या शब्दाक मान दिवन पक्षा खातीर काम करीत रावलो. निस्वार्थीपणान पक्षा खातीर काम केल्ल्यानूच आयज खासदार जावपाक शकलो अशें राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडेन सांगलें.
पेडण्यां एका कार्यावळीत तानावडे उलयतालो. म्हणजे हांवें 2012 उल्लेख जालो की म्हाका तिकीट दिवना. म्हाका सांगलें गेलें की तुका तिकीट ना, कारण तुवें आमकां सरकार हाडूंक जाय. तर 2005 ते 2012 पर्यंत ज्या तरेन वेगवेगळ्यो पार्टीच्यो केसीस, म्हाका दिसता हांव म्हजे जितल्यो केसीस आसल्यो पॉलिटिकल इतले खंयच्याच पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक घेवंक नासलो. पण त्या वेळेस जो त्रास घेतलो आनी त्या वेळेस सरकार येवंक जाय ही भावना आसली. आनी मनोहर भाईन जेन्ना सांगलें की तुवें संघटनेचें काम करपाक जाय, क्षणभर वायट दिसलें. आनी मागीर म्हाका याद आसा की हांवें पेडणे मतदारसंघात राजेंद्र आर्लेकर तेन्ना आमचे उमेदवार आशिल्लो, पूर्णपणे ह्या मतदारसंघा भितर इनवॉल्व जालो. तातूंतलो एक पॉझिटीव फायदो जालो की वेगळे आपण निवडणूक आमी सुद्दां कशें आसा की निवडणूक लडप आनी निवडणूक लडून घेवप हाचे भितर फरक आसा. आनी त्यामुळे प्रत्येक गोश्टीर हांवें त्या क्षणाक चिंतलें की कदाचित भारतीय जनता पार्टीन जर हांव नासलो जाल्यार हांव केन्नाच आमदारूय जावपाक पावचो नासलो. आनी त्यामुळे पार्टीन म्हाका आमदारकी दिली आनी त्यामुळे 12 समजा एक जर म्हाका दिवना आसत तिकेट जाल्यार कांय फरक पडना, पार्टीच्या कामान फुडें वचुया. पूण सदोदीत 2012 नंतर हांवें जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम करतना आसत किंवा मागीर प्रदेश अध्यक्ष, जो रिस्पेक्ट आनी भावना कार्यकर्त्यांनी एखाद्या मंत्री आमदाराक सुद्दां दिवना तितल्या पद्दतीची भावना आनी रिस्पेक्ट म्हाका सदोदीत कार्यकर्त्यांनी दिलो. राजकीय फुडाऱ्यांच्या फाटल्यान धावपा खातीर आप मजत गट तयार करूं नाकात. बायलांनी आत्मनिर्भर जावपाकूच जाय. बायलांनी घोव वा आनी कोणाचेर अर्थीक दृश्टीन निंबून रावपाक जायना. देखून दर एका बायलेन आत्मनिर्भर जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. केप्यां आयोजीत केल्ल्या माटोळी बाजाराच्या उक्तावणा वेळार सुभाष उलयतालो. गोवाच्या इन्कमाचेर अवलंबून रावपाक जायना म्हणून हे इनिशिएटिव्ह घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणून आमी महिला सशक्तीकरण हे वेगळे कांय ना. महिलांची आर्थीक परिस्थिती सुदारपा खातीर तांकां कोणाचेर डिपेंड रावपाक जायना. आमचेर कसलें संकट केन्ना येतलें केन्नाच कळना, म्हणून आमकां स्वताक एम्पावर जावपाक जाय. आमची स्ट्रेंथ, आमची पोटेन्शियल, आमचे टॅलंट, आमचे कॅलिबर, आमच्या आंगार आशिल्ले गुण हे जाणून घेवपाची शक्ती आमकां आसपाक जाय. कसलेय व्हडले संकट आयले जर जाय सामनो करपाची ताकद ह्या महिले भितर येवपाक जाय. म्हणून हे महिला सशक्तीकरण म्हणजे फक्त पयशे न्ही. पयशे आमकां इलेक्शना वेळार मेळटा. आमी केन्ना केन्ना पळयता की सेल्फ हेल्प ग्रुप करपाचो उद्देशच आमी विकून वतात. कोण तरी 10 जाण बायले येतात आनी कोणाकडेन हाजे कडेन डिमांड करतात, ताजे कडेन डिमांड म्हणटात आनी असले जर निवडून आयले जर जाय जाल्यार मागीर घट्टन 5 वर्सां कांय ना, 5 वर्सांनी परत येतले. म्हणून इन्स्टंट कांय नासता, कळ्ळें न्ही. तात्काळ म्हणटा ते मेळपाचें ते पळयनाकात. तात्काळ मेळटा, इन्स्टंट इज नेवर कॉन्स्टंट. म्हणजे तात्काळ मेळटा ते सर्वकाळ मेळना, सदांच मेळना. म्हणून निवडणुकीच्या वेळार कोणाच्या फाटल्यान वचपा खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुप करनाकात. कृपया नांव पेड्यार जाता. कांय ग्रुप करतात, कांय महिला करतात, पूण संपूर्ण महिला वर्गाचो बदनामी जाता. हे करपाक वचपाक जायना आनी तातूंत मूळ उद्देश आसा तो सफल जायना. म्हणूनच तुमचे कडेन मागता की ह्या प्रकारे हे करपाक जाय. कॉमनल आमगेले एक हार्मनी आहा ते आमचे मदें आनी ही मुखार गोंयकारांक व्हरपाक गरज आहा. जावं जेन्ना कसलोय सण जावं तो क्रिसमस जावं, दिवाळी जावं, ईद जावं, गणेश जावं, आमकां एकवटान मुखार वचपाक गरज आहा. आनी जेन्ना आमी सगळीं एकवटान मुखार वयतलीं आमगेले मतदारसंघ, गांव, आमगेलो देश मुखार वयतलो. म्हापशेच्या येरादारी पुलिशेन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्यो बेवारस गाडयो काडपाची खासा मोहीम राबयल्ली. ह्या मोहिमेत पुलिशेन पार्क केल्ल्यो बेवारस गाडयो उखल्ल्यो. भौशीक सुवातेचेर गाडयो पार्किंग करचे न्हय, तशेंच दर एकल्यान पार्किंग नेमांचे पालक करचें गरजेचें आसा अशें येरादारी पुलीस सांगतात. ह्या जाग्याचेर खुबश्यो अश्यो गोंयल्यान ज्यो थारावीक पार्किंग ज्यो आसा केल्ल्यो गाडयो, अबांडन गाडयो काही गोंयल्या खातीर जाल्यार हांगाच कश्यो पडलेल्यो आसा. आयज सकाळीं म्हापसा ट्रॅफीक पी.आय. मालक डिसोजा तशेंच ट्रॅफीक पुलीस हांच्यांनी एक इनिशिएटीव घेतलो आनी ह्यो ज्यो अबांडन गाडयो आसा त्यो आयज काडण्यात येयल्यो. आयच्यान माटोळीच्या सामानाचो बाजारूय सुरू जाल्लो आसा. हेर बाजारांतले लोक म्हापसा बाजारांत मार्केटा खातीर बाजारा खातीर येता. तेंची जी गरज पार्किंगे खातीर जाल्ली आसा ती करची एक व्हडलोसो प्रश्न आसा. तांकां सदांच हांगासर खंयची पार्किंगेक जागा मेळना. सो आयज ट्रॅफीक पी.आय. तशेंच ट्रॅफीक पुलिसांनी हांगासरलो जो इनिशिएटीव घेतला त्यो अबांडन गाडयो काडपाच्यो गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेह आसा. मांद्रेच्या मराठवाड्यार केल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण करतना 20 खात्यान पंचायत मंडळाक विश्वासात घेवना असो आरोप मांद्रेचो सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत हांणी केला.
आगरवाड्यावयल्या 20 खात्याच्या अधिकाऱ्यांक प्रोटोकॉल खबर ना काय कितें असो प्रश्नूय तांणी केला. अशें करून 20 खातें आमदार आनी पंचायत मंडळां मदीं झगडी लावपाक सोदता असोय आरोप तांणी केलो. हय, मांद्रे गांवांत जे आयज 2 ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट केले. खरोखरच ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट करप, लोकांक लायटीच्या संदर्भात जे समस्या निर्माण जाता गांवांत तेचो प्रश्न सुटाव करप ही खरोखरच अत्यंत बरी गोश्ट. ताका लागून हांव म्हणटात तशें त्या डिपार्टमेंटाचें अभिनंदनय करता. पण डिपार्टमेंटाक हांव एक सांगूं इच्छिता की जेन्ना खंयचे तुमी सरकारी पयसो वापरून आतां ह्या ट्रान्सफॉर्मराक एक 12 ते 15 लाख रुपया एक्सपेन्सीस करून 2 ट्रान्सफॉर्मर आयज इनॉग्रेट केले. सरकारी तिजोरींतल्यान ताका खर्च जाता पयसो. त्या वेळाचेर त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान ऑफिशियली म्हणटात तशें नाजाल्यार त्या कन्सर्न जो ऑफिसर आसा तेणी जी लोकल बॉडी आसता त्या लोकल बॉडीक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकल बॉडीक इंटिमेट करप, इन्फॉर्म करप, एक प्रोटोकॉल सांगता. आनी ह्या डिपार्टमेंटाक तुमकां हेच्या पयलीं खबर आसतलें की वॉर्ड नंबर 2 अशाच प्रकारचे फावंडेशन घातलेले. त्या वेळारय डिपार्टमेंटान लोकल बॉडीक विश्वासान घेतलेली ना. आयजय कन्सर्न डिपार्टमेंटान लोकल बॉडीक सांगलेलें ना. MLA आमकां सांगता, MLA आपल्या लेवलचेर सांगता वी वेलकम, कित्याक ताका लोकल बॉडीक विश्वासान घेवन कामां करपाक जाय म्हणून तो आमकां इंटिमेट करता. त्याच्या बद्दल आमचें कांयच ना. पण हे डिपार्टमेंट जे आसा पळय ते लोकल बॉडी आनी MLAच्या मदीं कॉन्फ्लिक्ट निर्माण करपाचे प्रयत्न करता. बिकॉज इट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द लोकल बॉडी, म्हणजे पंचायतीक इन्फॉर्म करप ऑफिशियली. ते इन्फॉर्म केल्लें ना. म्हापसा मालांतल्या रस्त्याची स्थिती सामकी वायट आसा. ह्या रस्त्याक लागून लोकांक यो वच करपाक खूब त्रास सोंसचो पडलो. देखून पुराय म्हापशा वाठारांतले रस्ते दुरुस्त करपाचें काम हातांत घेतलां. पूण पावसाक लागून सगळीं कामां आडखळून पडल्यांत. ताका लागून नोव्हेंबर मेरेन रस्त्याचें काम पुराय जातलें अशें आश्वासन थळावो आमदार आनी उपसभापती जोशुआ डिसुजा हांणी दिल्या. ऑलरेडी टार्ड फुल ग्राउटिंग जाल्लेलें आसा, पूण पावस मदीं मदीं पडत आसा, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द tar to cure, for the entire process to get completed. We are trying to complete whatever patch up we can before Ganesh Chaturthi. So the contractors have assured by Sunday sogle korun ditale म्हणून I will be doing an inspection tomorrow being Saturday. I will go through all the wards where excavation, open trenching झालेले आसा. So just to ease the dust pollution that is there, the bad roads, लोकांक भरपूर त्रास झालेले आसा. हांव परत I would like to apologize on behalf of everybody of the departments, on behalf of all concerned departments, whether it's electricity or PWD, and I would like to apologize to the people of Mapsa for this delay. But nonetheless, it is paus atat sopot ayla. We are trying to restore the road, and I believe by the end of November it will be completely restored. Hot mixings on Mapsa roads will be back to what they were prior to underground cabling. old as you know, तो रस्तो already tendered झालेलो असलो. Everything is done. Only connections were going on of sewerage, connections of HT and LT. That is one of the wards that has HT as well as LT underground cabling. So त्या कारणाक I would not like to do the road and dig it up again. They have completed the work. I believe we have asked for a milling process to take place in that stretch right from Milagris Church to Aram Soda. There will be the milling process where the old road will be excavated and a new road will be laid. So we are expecting this to be completed by end of November, considering the end of वरस सोंपता तशें जायते आनी टुरिस्ट भितर सरता. द सीजन स्टार्ट. सो वी आर ट्रायंग टू गेट एवरीथिंग डन बाय द एंड ऑफ नोव्हेंबर. कुडचडे आपोलो फार्मासी लागसार आशिल्लें सुकिल्लें झाड 2 गाडयांचेर पडलें. एक दुचाकी आनी 4 चाकयेचें बरेंच लुकसाण जालें. सुदैवान घडणूक थळार कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी जावं ना. नगरपालिके कडेन कागाळ करून लेगीत तांणी काना मनार घेवं ना. देखून बेगोबेग ही सुकिल्लीं झाडां कातरून उडोवपाची मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. गाडी पार्क करता कांय करूं ना. गाडी दवरल्यान गेलो शॉपार गेल्लो. कळ्ळो का? इतलेंच. कितें गाडयेचें कितें पडलें तुमकां? गाडयेचें तें झाड पडलें न्हय, मोडोन झाड पडलें. गाडी डॅमेज जाली. गाडी डॅमेज जाली बघितली. खूब डॅमेज जाली ती.
आनी हांवें केन्ना दवरनासलो आयज फर्स्ट दवरली. तुमची दिसता ही झाडां जी आसा तेजे खंय तरी एक्शन घेवपा जाय लोकांक प्रशासनान. आमकां खबर आसा तुका पडटली म्हणून. ना घडलें म्हणलें कितें हो बाबडो आमचो स्कुटर थंय येतालो स्कुटर लावन तो ज्या सत्ते गेला हे चुकलें झाड आसा पळय ते पडले. जर तो पास करता समज ते झाड तेजे पडलेले तर कितें करतालो. हांव गोवोरमेंटाक मागता म्युनिसिपालिटीक मागता की सुकले जी झाडां आसा ती बेगोबेग मारून उडोवची. जी पार्किंग करता गाडयो ती बेगोबेग मारून उडोवची. बाबडो बरो साल्वार की तेजे पडोवना म्हणून गाडी ते डॅमेज जाला ही सगळी गाडी डॅमेज जाल्ली आसा हांगासर झाड पडून. म्हाजे गाडी तेगे गाडयेची वापरले वयते आरती. हांव आसा कुडचड्यार आपोलो फार्मासी कडेन आनी हांगा एक सुकलेलें झाड आसलेलें तें खंय तरी आयज कितले दीस जाले तेका प्रशासना कडेन नदरेक हाडटाले हांगचे स्थानीक लोक. पूण खंय तरी तें आयज पडलेलें आसा आनी एक स्कुटर जशी एक कारीक ते डॅमेज केल्लें आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता ती स्कुटर जी आसा ती चड डॅमेज जाल्ली आसा आनी ती स्विफ्ट कार आसा. सदैवान ती स्विफ्टाक भितर एक बायल बसलेली आसली ती भायर येवना ना तेजे तकलेर पडटालें अशें तेजें म्हणणें आसा. तशेंच हे जाग्यार जे पार्किंग करता ते कोण नासल्या कारणान खंय तरी जिवीत हानी जालें ना. आनी प्रशासनान खंय तरी हेजे दखल घेवपाक जाय. हें झाड खंय तरी डेंजरस आसा हें सगळ्यांक खबर आसून सुद्दां हे झाडाची कोणें मारपाची सुद्दां चवकशी केली ना. आनी तशेंच कलेक्टर आसा मामलेदार खंय तरी ऑर्डर दिल्या नंबर घातलेल्या झाडांनी. तशेंच कितल्योश्यो केसी जाल्ल्या एक्सिडेंट झाडां पडून लोकांचो जीव सुद्दां गेल्ल्या सांग्यार अशा वाठारात. पूण खंय तरी प्रशासनान जागी जावपाची गरज आसा आनी असली जी सुकी झाडां आसा ह्या व्हडली झाडां आसा ती खंय तरी मारपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. गोयचे टॅक्सी ऑपरेटर आणि गोवा मायल्स टॅक्सी अंतर्गत येवपी टॅक्सीकारांक आपोवन तांकां कायदो हातांत घेनासतना काम करपाचो आदेश दिल्लो आसा. जाका लागून गोयचें नांव हे पर्यटन मळार लेगीत बरें उरतलें अशी म्हायती पुलीस निरीक्षक थेरोन दा कोस्ता हांणी दिली. मात जे आदी सावनूच हे वेवसायांत आसात तांच्या पोटार सरकार अशा तरेन कित्याक पांय मारता काय असो प्रश्न बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान केला. आज हांवें एक टॅक्सीवाल्याक आपयल्ले आनी एक गोवा मायल्सवाल्यांकूय आपयल्ले पुलीस स्टेशन आनी एक मिटींग जाली आमची भितर. ड्युरींग द मिटींग आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड देम बिकॉज बारीक 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 इश्यूज आसतात तेजे भितर दे आर गोइंग टू कलेक्ट द कॅश ड्रॉप द कॅश. तेन्ना हे आमचे टॅक्सीवाले आसता पळय तेंच्या केन्ना आर्ग्युमेंट्स जाता. सो तांकां ब्रीफ करपाक लागून आपयल्ले सो दॅट यू नो देर इज अ स्मूथ मुवमेंट ऑफ टॅक्सी स्मूथ मुवमेंट ऑफ गेस्ट इनसायड एंड आउटसायड. कोणाक हाडोवपाचें ना आनी सगळ्यांक इक्वली रायट आहा टॅक्सीचें भाडें मारपाक. सो ह्या टॅक्सीचें भाडें कंटिन्यूस आसपाक जाय आनी ह्या टॅक्सीक लागून आमचो जो अतिथी येता जे गेस्ट आसता तांकां त्रास जावपाक जायना. सो आय जस्ट कॉल देम टू ब्रीफ नॉट टू टेक लॉ इन देयर हँड्स एंड टू एन्श्योर दॅट यू नो दे डोंट कम इन कॉन्फ्लिक्ट वीथ ईच अदर एंड दॅट द गेस्ट शूड नॉट सफर. आनी हें तेमी आतां तेन्ना आमी ब्रीफ केला आनी आय थिंक सो दे हॅव अंडरस्टूड द पॉयंट. ते आतां कितें आहा ते बरे भाशेन कितें आहा ते अलाव करतले आनी आमचे जे गोवा मायल्साचे किंवा दुसरे कितें आसा पळय भाडें मारपाक पिकअप येता ड्रॉप येता पळय तांकां ते त्रास करचे ना. दीस इज ओन्ली अ मिटींग वीच वॉज हेल्ड टू हॅव अ बेटर अंडरस्टँडींग बिटवीन the police and the taxi people so that you know we don't come in conflict with the taxi people for bad reasons. So I think and I hope that they have understood my point and whatever message and whatever briefing we have done to them they will stand by it. सगळे आमचे टॅक्सीकार आहा ते भावूच तशें बाकीचे लोक जे येता आनी वयता पळय तेय आमचे बिजनसमॅनूच कोण तरी पोटाकूच लागून करता. सो टू एन्श्योर दॅट यू नो देर इज नो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आउटसायड द हॉटेल्स आमकां त्रास जावपाक नाका म्हणून ही मिटींग दवरलेली एंड वी हॅव गॉट अ पॉयंट अक्रॉस टू दॅम एंड आय थिंक दे आर गोइंग टू adhere to whatever law is in force and we won't take law in their hands. No, the problem is आयज जो सरकार आहा त्या सरकारान हो आख्खो एक टर्म पयलो आनी होय टर्म द होल आयडिया इज डिवायड एंड रूल. तेम डिवायड एंड रूल करून आख्खे गोंय सोगलें जावं ती शेकां जे ट्रेडिशनल जे बिझनेस आसले जे कोण गोंय टुरिझम बिल्ड करपाक जो जितलो एफर्ट घायलो तांकां आज ते हुंय काय घुसपावड करून सोडून दिलो. कित्याक हे सगळे एका तेका न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करीत आहे. न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करताय आनी ते प्रोडक्ट्सां हुंय जाल्यार जाग दिताय आनी हे जाग दिवपाक आज तेमी होय एक न्यू प्रोडक्ट हाडलो आहा आनी हे आतां ह्या प्रोडक्टाचेर खुबशी चर्चा जालो आहा. द ओन्ली थिंग इज समहाव दे आर नॉट ट्रायंग टू अंडरस्टँड ट्रान्सपोर्टेशन इज अ बीग सेगमेंट. इन दीस सेगमेंट ज्यो टॅक्सीज एटॅच्ड आहाय हॉटेला कडेन हो सेगमेंट भायर दवरपा जावो
आनी हे सेगमेंटा पासत नेलो कायदे कितें मांडून हाडपा जाय. ह्यो ज्यो टॅक्स्यो हॉटेलाको आहाय त्यो 40 टॅक्स्यो 50 टॅक्स्यो ज्यो जितल्यो एक हॉटेलाको आहाय तांकां एक सेपरेट पॅरामिटरू करपाचो. हे हांव असेंब्लींतूय उलयलो. सो बिकॉज दीज टॅक्सीज केटर टू द हॉटेल्स आनी ह्यो टॅक्सी ज्यो तर केल्यो त्यो रेट्स तांकां फिक्स केल्यो सगळें केलें आनी हेर आहा ते सगळ्यांक उजा करून आतां. अरे गोंय बोर आहा कितू घर आहाय मरे गोंयांत. सगळे घरां भाडे माराय तुमी हेर जाय ते कराय. बट ज्यो हॉटेल्स आहाय जे कोणाको टॅक्सी स्टँड आहा आनी डेजिग्नेटेड टॅक्सी स्टँड अटॅच केलो आहे तांकां एक सेपरेट कायदो मांडावर करपाची गरज आहा. हे पयलीं त्या तेंपा जायना आसलें. कॉम्पिटिशन आसना, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसना. सो इट हॅज टू बी लायक दीस. सो प्रत्येक हॉटेलाचेर डिजिटल प्लॅटफॉर्म करया पूण तेंगे टॅक्सी घेवन ह्यो टॅक्सी ते पावपा जायना आनी ह्यो ते वचपा जायना. आतां आमगे गोंयकार जे भुरगे आहाय यू हॅव टू सी दे हॅव कॉम्प्रोमायज्ड. म्हजे गांवांत जेन्ना कोणा बाबा दोतोरा बरें वचपा जाय तेन्ना हेंक फोन मारताले हेंक वताले हॉटेला टॅक्सीवाले वताले कित्याक आनी टॅक्सी ना येयल्लो न्हू. गांवांत जे दोतोरा बरें वचपाक खंय वचपाक मडगांव वचपाक कोणा टॅक्सी कोणाक परवडटा हेंक घेवन वयताले. आज ते होल हार्टेडली ते बिझनेस ओराय म्हणला. सो कितली व्हड काळीज ते गोंयकारांले. सो ते व्हड म्हणला तुमकां गांवची बिझनेस जी आहा ती तुमी माराय मरे. गांवकारां सगळे एफडीआय ते कोणा मडगांव वचपाक जाय. प्रत्येक घरान जरी तरी सोमना एक पाटी या म्हयन्या एक पाटी जरी तरी एक घर मडगांव पावलो तुमगे टॅक्सी घेवन जाल्यार हें तेंगे बिझनेस तेंका दिलो ना. पूण हें आहा तें दुराय न्हू. सो तेम ऑलमोस्ट 50% बिझनेस तेंका दिल मरे भायर. कित्याक ते गोवा मायल्स आनी टॅक्सीवाले कसलें फोकू जावपा नाका न्हू. पूण आमगे सगळे टॅक्सीवाल्यांक म्हणटा कितें गोवा मायल्स एप यूज कोताय. एपाचेर तांकां एअरपोर्टा पिकअप आयल म्हणटा. तेंगे ड्रायव्हर आहा तो ड्रॉप कोताय आनी गेस्टांको नंबर घेताय आनी आपणागे नंबर गेस्टां दिताय. गेस्टां डायरेक्ट तांकां लेस रेट सांगताय मू तांकां बुकींग कोताय. एपाचेर कोनाय पोतून त्या पिकअपार हॉटेलां येताय. सो आमगे म्हणटा कितें सगळे टॅक्सीवाल्यांनी तांकां खाली एअरपोर्टा पिकअप केलें हॉटेलान ड्रॉप मारय. हॉटेलान ड्रॉप मारलो ते वचपाचें ते वयताय आनी रस्त्याचेर पार्किंग करून रावताय. सगळे रस्त्याचेर पार्किंग कोताय आनी तेंगे सगळे गाड्यांचे लोगो बोगो कांय ना गोवा मायल्स ते दिसताय प्रायवेट अशें. सो सगळे टॅक्सीवाल्यांक म्हणणे ते एअरपोर्टा पिकअप केलें हॉटेलान ड्रॉप केलें जालें. हेर सगळे बिझनेस कितें आहा हॉटेलाचें ते आमी टॅक्सीवाले मातले. कित्याक हॉटेलान आमकां सगल्यांक आतां एसोसिएशन आपोवन हाडलें 5 स्टार हॉटेलां आहाय तेमी आनी तेमी सांगिलां सगळे क्रिस्टा गाडी घे. आमी सगळे लोकल ओनर आहाय ते बिझनेस कोताय. एक घरांत एकटो ड्रायव्हर ओनर तो कितको सवाय जातली लोन कितको हारी कोतली हें आमगे टॅक्सीवाल्यांक मागणें. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो हें बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.